आनी एक पंचायत मागिला न्हू कित्याक लागून. गुड मॉर्निंग. आमी फोर्सान ती मागूच पडली विथ द गव्हर्मेंट, कित्याक जी पंचायत आहा न्हू गांवची विथ इलेक्टेड बॉडी तें कोण आयकनाय. फायनली bypassing the orders or resolutions of the village panchayat, the orders comes from the director of panchayats and her lower two associates to give permissions for the builders without conducting inspection. I don't say don't give them permissions. If they are right, give them permissions. Fine. But not without inspections. Now, how do they know that these projects are technically legal or illegal? Nobody knows because they have avoided conducting the inspection. And that is the reason why I'm saying is that we should have direct panchayat under the directorate of panchayats, because local body and their resolutions nobody listens. So now this existing panchayat will be for the villagers and the new panchayat will be for the builders. The new panchayat will be especially for the builders because I don't think the builders should enter this panchayat and go through the process of law. They can directly go to the director of panchayats and bypass all the laws and get the licenses without inspection. Thank you. पॉयंट म्हणटाय तो आमगेले स्टिल्साचे बांदिला ओ स्ट्रेच उदो थिंगा चड एकठांय जातली. आतां द पर्पज वॉज टू काडपाक थिंगाची माती आनी उदका वाट व्हांवून वचपाक. आतां पयलीं सद्याक आमगेलें उदक एक दीस पास पडोन 2 दीस सुकार जावन तें उदक देंवल ना. कित्याक देंवल ना? कित्याक म्हाका स्वता तें उदका वचपा वाट बाणाल्यान ती सारकी ओपन केली ना. ही म्हजें मन. What are the departments doing? What is WRD doing today? What is the disaster management team doing to see that this water goes? आनेक दीस तरी पास पडलो तेशें कोन्न पयलीं दिसा पडटा दिसलें जाल्यार आमी कितें करतले गांवकारू? उदो आनी वयर येतले. आमचे इगोजे फाटल्यान आमकां शेत रोवपाक मेळटालें. आयज देखून तें तास करपाक मेळना, जोत करपाक मेळना. इट इज अ फियर बिकॉज सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीस विलेज which we were always apprehending that हे जावपा ना. सकयल शेतां ती आमकां रोवपाक मेळनाय, आतां वयलीं शेत मेळनाय एज ऑफ टुडे. So the disaster management team has to act, allow this water to go, find the bottleneck and work on it. This is what we are asking and requesting. Please help us. पॉइंट येयले, 2 येयले प्रपोजल. एक विन्सी फेर्नांडीस, एक सातोली. विन्सीक आसलेलो एक पाणी क्लीन करपाक आनी दुसरो पॉयंट आसलेलो रेल्वे ती केस चलत ती आपल्या लॉयर दी. आनी थर्ड गार्बेज आनी एक तेणें उदका प्रॉब्लम लोकांक जाता ते स्टडी करपाक गव्हर्मेंटा धाड मग कित्याक बिल्डींग येताय आनी बिल्डींग येताय उदका पावपाना तेका लागून तेजो आनी गार्बेज आमगे कलेक्शन. सेकेंड पॉयंट आसलो सातोलीन फेर्नांडीस रॉड्रिगीस. तेगे आसलो पॉयंट हें म्हणजे एक 2 पंचायत जाय, एक डायरेक्टर आनी एक पंचायत बॉडी. डायरेक्ट कितें जर आमी रिजेक्ट मार जाल्यार डायरेक्टर एप्रुवल करता. तेका लागून तेणें आपले कन्सर्न दिला. खंयच्या प्रोजेक्टा जर आमी जर प्रपोज केलें जाल्यार ते दिताय डीम एज पर द न्यू एक्टा प्रमाणे. आनी फ्लड्सा लागून कितें प्रॉब्लम आहलें? फ्लड्सा लागून आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन बी केल्लें आमगे वेन्सी MLA गे. पूण तेमी काट म्हणली थोडी मात काडना तेमी. ती मातशें क्लीन करपाक हांव मॅटर करता. शेतां बी इफेक्ट जाता दिसता न्हू उदक. शेतां मातशें वयर उदक उरता तेका लागून. आनी हे रेजोल्युशन कितें केलें? हे रेजोल्युशन पडटा तुमी आतां केलें तें पास केलें वयर रेजोल्युशन पास केलें सगळें. म्हणजे 2 पंचायत करची म्हूण. 2 पंचायत